प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18वो विसवोर वोड 1 ते 8 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्सेस 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली. एका नोगरांत कोण एक निधीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडाय नासली. आनी त्या नोगरांत कोण एकली विधवाय आसली. ताचेशी येवन येवन ती ताका ओशी मागताली, नियाय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायत तो काळ ताणें तिचें आयकूंक ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिराय हांव धरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका नियाय करून दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातेली. सम्यान फुडें म्हणलें, तो खोटो निधीदार कितें सांगता ताका चीट दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्यान आपल्या विचलेल्यांत सोंसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो नियाय करून तांकां निवारचो ना. हय, हांव तुमकां सांगता, तो बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेवतलो काय? प्रितीच्या बाबणीनो, आयची वोपार जी जेजून आमकां शिकयल्या विधवा बायल आनी निधीदाराची, ही वोपार ताणें कित्याक शिकयली. देवाचें उतर आमकां पयले वडीन म्हणटा, सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली. भाव भयणीनो, आमी हे वोपारी विशीं नियाळ करचे पयलीं जेजून ही वोपार कित्याक सांगली, कित्याक ही शिकयली. सदांच मागणें करची गरज म्हणून आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता आमी सदांच मागणें कोत्ता काय? आमी सदांच एके वटेन भावार्थान आसता काय? जेन्ना आमच्या जिवितांत परिस्थिती वायट येता वा कसलीय पिडाय येता, कसलेंच कितें वायट जाता, तेन्ना आमची भिरांत पयस वता काय वा भिरांत आमच्या जिवितांत येता. कित्याक जेजू आयज आमकां सांगता, हे वोपारीनी जी विधवा बायल आनी निधीदाराची वोपार आसली, तातूंत ही विधवा बायल पोत्तून पोत्तून निधीदारा कडेन येताली आनी तिका म्हणटाली, म्हाका नियाय दी, म्हाका त्रास कोत्ता म्हजो दुस्मान. आनी वो निधीदार तिका पयस दवरतालो. पूण शेकी तो चिंता, म्हणटा ही बायल पोत्तून पोत्तून येता, म्हाका त्रासान उडयता, म्हाका थकयता, हांव तिका न्हीद दितलो. आनी भाव भयणीनो, जेजू ही वोपार शिकयना आमकां ह्या निधीदार भाशेन आनी ताणें कशें केलें तें. जेजू आमकां सांगूंक सोदता की देव त्या निधीदारा लागून 1000 फावटी बरो. कित्याक आमचे कडेन आमकां पोत्तून पोत्तून देवा कडेन येवपाची गरज ना. आमी फकत आमचो संबंद देवाशी घट करपाक गरजेचो. म्हणून आमचो संबंद देवाशी घट आसत जाल्यार, आनी घट कसो आसता, जेन्ना आमी सदांच मागणें करता, सदांच आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता. आनी मागणें कसलें भाव भयणीनो, फकत मागपाचेंच ना. आमी मागणें करता जेन्ना आमी देवा कडेन येता, म्हणटा, सायबा, हांवें कितें केल्लें जाय, तुवें सगळें म्हाका केलां, हांवें तुज्या पुताक धाडलोय, जेजू कुर्सार गेलो आनी आमचें मरण मेलो. पूण आतां सायबा, हांवें तुज्या राजवटकीन हांवें कितें करूंक जाय, तूं आतां म्हाका कसलें काम दिताय. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना मागणें करता, आमचें मागणें सदांच एका पसरकारा भाशेन आमी देवा कडेन येता आनी म्हणटा, हें दी, तें दी, हें कर, तें कर. आनी भाव भयणीनो, हें मागणें खरेपणी देवाक मानवलें जायना. वय, देव काकूतकार, देव दोयाळ, देव मोगाळ, तो सदांच आपल्या भुरग्यांक सगळें दिता. पूण आमी जेन्ना ताचे कडेन येता मागण्यांनी, आमचें मागणें कसलें आसता, फकत मागपाचें वो आमी मागणें करता, सायबा, हांवें तुका कितें जाय केल्लें जाय, हांव तुजी खोशी कशे भाशेन हांव पाडूंक शकता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सदांच येता
आनी अशे प्रश्न देवाक विचारता आनी तो आमकां सांगता कित्याक तो आमच्या उतरांनी आमकां सगळें सांगता आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आमच्या जिवितांत कसली परिस्थिती येत कसलें वायट येत आमकां तें केन्नाच आमकां काबार करून उडोवचें ना आमकां मरण येवचें ना आमचें जिवीत पाड जावचें ना कित्याक देव आमच्या सोबें आसा आमचो भावार्थ घोट जाला आनी देखून बाब भयणीनो आयज वोपारीन जेजू वोपार शिकयता तो 8वी ओडीन म्हणटा तरीपणी म्हणटा मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो काय हो प्रश्न जेजू तुका आनी म्हाका आयज विचारता तो पोत्तून येवपाचो आसा बाब भयणीनो जेजूचो येणाचो वेळ एकदम लागीं पावला आतां ह्या फुडल्या म्हयन्यान ह्या म्हयन्यात पासून आमी कमेस करतले नातालची परब आदवेंताचो वेळ आनी आमी आयकतले तयार जायात न्हिदो नाकात जेजू येवपाचो आसा पूण आमी ते फकत आदवेंतान आमी ती नियाळ करता आनी जेन्ना आदवेंताचो वेळ काबार जाता नातालाची परब येता पोत्तून आमी आमचें सदांकाल जिवीत जियेता बिकॉज आमी सगळी तयारी फकत नातालांक करता पूण बाब भयणीनो जेजू पोत्तून येवपाचो आसा आमची तयारी जावंक जाय आमी ताजें उतर घेवन मागण्यांनी रावन आमी चोत्रायन ताजें उतर पाडूंक आनी ताजें उतर पाडूंक जाय जाल्यार आमी ताजें उतर पोत्तून आयकोपाक गरजेचें कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना आमी देवाचें उतर पोत्तून मदां आयकता आमचो भावार्थ वाडटा पूण आमी ह्यो संवसाराच्यो वस्तू आयकता वॉट्सॅपाचेर टीव्हीचेर युट्यूबाचेर सोशल मिडियाचेर न्यूजपेपराचेर जी खबर आयकता आमचो भावार्थ कमी जाता आमी आतां कितें जाता जेजून कितें सांगलां आमकां पयले वडीन जीव सोडचो न्हय म्हूण ताणें वोपार दिल्ली म्हणून आमी जेन्ना ह्यो सगल्यो खबऱ्यो बायल्यो आयकता आतां आमी जीव सोडटा आमी आतां एकदम दुखी बरीत जाता पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता आमचो वावाड वाडटा देखून आयज भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन तें उतर पाडून देवाची खोशी करून एक जैतिवंत जिवंक आमी सुरवात करुया आनी जेन्ना जेजू येतलो आयज फाल्यां परवां तो आमकां मेळटलो आमचे भितर ताका भावार्थ दिश्टी पडटलो आनी आमी खरेपणी सासणाचें सूख भोगूंक पावतले आयज आमी ह्या उतराचेर नियाळ करून आमी देवाचें उतर पाडूंक आयजतान आमी खतखत्यान सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक ओट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.